विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे, बार्राची आमी 100 मिटराचेर हाडली म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर करपाचें परमिशन दिवंक ना. हांव तुका एक सांगता, 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर, ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे, ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आणि 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही, त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळी बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स, खंय तरी एखादो खुरीस आसतलो, खंय तरी एखादो गुमटी आसतली, ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां, हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेलें नवें सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5,000 फी जर आसली, म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाजे कडेन लायसन मागोंक येयलो, हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स, सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्हू, तेंचे ज्यो फायली आहा, तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे आहा पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घेतल्या. म्हज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही, तेंच्या भितूर जाल्यार रिलॅक्स करून दिलां. आत्तां बदल कितें जाला मागीर तूं म्हणटलो, 1980 उपरांत नक्की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान बदल कितें केलो? तेजी फीस आसली 5,000 XYZ म्हाज्या अंदाजान, जाल्यार ती फीस केली 10,000. म्हणजे आनी हर्डल क्रिएट केलो, ती कोणी घालची न्ही. अशी बार्रां इस्कॉला कडेन कोणी घालची न्ही म्हणून तेजी ही जर हांवें पावर काडून उडयली फाल्यां सकाळीं, जाल्यार हजारांनी बार्रां जी आहा पळय न्हू रे, ही बंद जातली. आनी हजारांनी कोण तरी हायकोर्टान वयतलो, म्हणजे तुमी खंयच्या बेसिसाचेर ही बार्रां घातल्या काय म्हणून. ती डिस्क्रिमिनेटिव्ह पावर सरकारा कडेन आहा, ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून. हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली, वेवसाय बंद जातले आनी परत आसरशे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना. हें डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या, म्हणजे आसली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें.